सगळीं उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे परबेक तयारी करीत आयल्या. आयज हे तयारेचो निमाणो दीस. आयच्या शेवटाच्या नोवेनाचो विशय पिडेस्तांची काळजी घेवन पेकोवणी हाडटले सेवक आमी. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो साहेब. ताची अमोर कूड आमच्या गोंयांत आसप म्हळ्यार आमकां गोंयकारांक हें एक भागूच. ह्या दिसांनी ही अमोर कूड दाखोवणे खातीर काथेद्रलांत दवरलेली आसा. हे कुडीक लागून आमचो बाबार्थ जिवाळ जिवो जाता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक पिडेस्तांचो खेरीत मोग आसलो. तांचे सोवें आपली सेवा अर्पण करप म्हळ्यार जेजूच्याच पावलांनी चलप अशें तो मानतालो. आयच्या ह्या नोवेनांत वांटो घेतना आमी पिडेस्तांची काळजी घेवन पेकोवणी हाडटले सेवक जावंक ह्या मिसा बलिदानांत देवाची कृपा आमकां मागुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या दिनवासनेच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतना आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारुया. घडयेक आमी पिडेंत आसतना जायत्यांचे बरेपण, दुसऱ्यान आमचे सोवें दाखयली काळजी आनी मोग आमी अणभवला आनी हातूंतल्यान देवाची पेकोवणी आमकां फावो जाल्या. हो घडयेक आमीच आमच्या लागशिल्यांक जी जेन्ना पिडेंत आसलेलीं तांचे सोवें हे तांची काळजी आमी घेतल्या. ह्या सगळ्या देण्या पासत आमी देवाक दिनवासुया, वाखाणुया. आनी घडयेक आमच्या मनीस सोसोकतायेक लागून, घडयेक आमच्या आपलेपणाक लागून जेन्ना आमकां सोयीक फावो जालो आमची पिडेंत आसलेल्या बाबा भयणां सोवे काळजी दाखोवंक आनी तांचे काळजींतल्यान तांची पेकोवणी तांकां फावो करूंक घडयेक आमी फाटीं सरल्या. हे आमचे चुकीचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया आनी देवाचे आनी एकामेकाचे भोगसणे मागुया. म्हणून हांव पातकी सोर पोरवेरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करू आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कोर, सोमिया काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोमिया काकूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया. ह्या वेळार ओगेपणान आमची मागणी आनी आमच्यो गोरजो जे कितें आयच्या दिसा ह्या मिसांत आमी मागूंक आयल्या, जाणें आपल्या पासत मागूंक लायला आनी जे आमच्या भावा भयणांक आमच्या मागण्याची अदीक गरज, खरीत भशेन सगल्या पिडेमंतांचो आमी उगडास करुया आनी ह्या वेळार तांचे पासत आनी आमचे पासत आमी मागुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, तुज्या पुता जेजूच्या येण्याक आमी ओत्रेकून रावोशें कोर आनी तो आमच्या दारार मारतलो तेन्ना प्रार्थना करून जागृत रावलोली आनी ताची वाखाणी गावून आसतना आमी ताका मेळूंक निर्मी. हे आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जुदा आनी जेरुसल्या विशीं इसायासाक आमोसाच्या पुताक फावो जाल्लें दर्शन. ह्या फुडें सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सगल्या पर्वतां वयर सरतलो आनी सगल्या दोंगरां वयर उबारलेलो आसतलो. सगलीं राष्ट्रां ताचेशी चडून वेतलीं. इस्पा भायर पोरसां ताचेशी येतल्यो आनी त्यो अश्यो म्हणटल्यो, येयात सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतल्यांव. कित्याक सियोना थावन येतली समूर्त आनी जेरुसल्या थावन सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीत करतलो. ही राष्ट्रां आपल्यो तरवारी मोडून नांगोर करतलीं आनी आपले भाले मोडून कोयत्यो करतलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तरवार उबारचें ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोस म्हाका भोगलो. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. आमी पावल्या जेरुसल्या. तुज्या दारवट्यांचेर आमची पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पाय. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. मजबूत एकेच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसलें. थंयसर कुळां चडून येतात. सर्वेस्पराची कुळां तीं. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सगळींच म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता, शांती तुका. सर्वेस्पोर आमचो देव हांगा ठिकाण करून आसा देखून तुका बरें मागता. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया.
सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामोळाचो पोरसोळ आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू कफरनावांत भितर सरलो तेन्ना फुडें सरून एका शोधपोतीन जेजूक पोरातून मागलें, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हळें, हांव येता आनी ताका बरो करता. परती पडून शोधपोतीन म्हळें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसा आनी म्हजे काल शिपाय आसात. तांतल्या एकल्याक हांव सांगता, वच आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकराक अमकें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू झबोर अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतल्यांक जेजून म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळूंकूच ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगता, उदेंती आनी ओस्तोमते तावन जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राहम, इसाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता सर्गीच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. प्रितीच्या भयणी भावांनो, भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकाचे दाखोवणेच्या काळार आमी आसा आनी फाटलीं 9 दिसां भोक्तीन आनी व्हडा भावार्थान ह्या ताच्या नोवेनांत आमी वांटो घेता. ह्या जाग्यार वेगवेगळ्या भावनांनी भरून वेगवेगळी आमची इंतेसांवां घेवन आमी हांगासर येता. कांय जाणां देवाक आर्गां दिवंक जे उपकार तांकां मेळ्ळ्यात त्या पासत, कांय जाणां आपली मागणी, आपल्यो गरजो बापाक उबारूंक, कांय जाणां बाबडीनो आनी खेरीत भाशेन आमचे मदें जायतीं पिडेवंत आसात, हांगा येतात आपल्याक पेकोवणी मागचे खातीर. बाबडीनो, वेगवेगळे तरेची पिडेवंतां आमचे मदें आसात. जावं कुडी मोनाची पिडा सोंसतात, घोडेक ओत्मीक पिडेंत आसात. आनी बाबडीनो, हांगासर जावं मिसाचे भेटेन, जावं प्राचीत आनी सोंदान संस्कारांत वांटो घेवन, नाजाल्यार बाबडीनो रेलिकांचेर आपली नदर मारून हीच देवाची पेकोवणी आपल्या जिवितांत ती भोगूंक सोदतात आनी आवंडेतात. बाबडीनो, असल्या वेळार आयचो सेवाधर्म आमकां उगडास करता की तूं आनी हांव जावंक जाता एक हातियार, तूं आनी हांव जावंक जाता एक उपाय ह्या आमच्या भावा भयणीच्या जिवितांत पेकोवणी हाडटली. आनी कशे तरेन आमी तांचे सोवे आमची काळजी दाखोवन तांची मोगान आमी सेवा करता तेन्ना तूं आनी हांव जाता देवाचे हातियार पेकोवणेचे तांच्या जिवितांत.
आनी हेच कितें बाबडीनो आयचो सेवादोर आमकां उगडास करता. पिडेवंतांची सेवा करूंक बाबडीनो तितले सोंपें न्हय, अवघड आनी आव्हान तें. पूण भाव भयणीनो, जरी तर आमचे सेवेंत मोग आसा, कितलोय कठीण तो वावर जावं, कितले आगोड ते जावं, कितले बाबडीनो आमकां सोंसणिकाय गरज पडत, तातूंतल्यान बाबडीनो आमी मोगान तांची सेवा करूंक पावतले हांव. जरी तर आमचे सेवेंत हो मोग ना, आमची सेवा बाबडीनो आमी पिरगोन, आमी रोडोन आनी निराशीपणान आमी तांची सेवा करतले हांव. जेन्ना आमचे सेवेंत आमचे पिडेवंतांची सेवा करता तातूंत मोग आसा बाबडीनो, त्या मोगांतल्यान आमी तांकां ही देवाची पेकोणी फावो करूंक जाता. हेंच कितें आयचो सेवादोर तुका आनी म्हाका उगडास करता. आमच्याच जिविताचेर आमी नदर मारुया. बाबडीनो, आमचे सवें जायत्यांनी अशेंच आपली सेवा करून आमी देवाची पेकोणी आमच्या जिवितान अणभवल्या. देवाक दिनवासुया, देवाक आर्गां दिवया. घोडेक बाबडीनो, तुका आनी म्हाका आमच्या पिडेंत आसलेल्या भावा भयणांक तांची सेवा करूंक कितले म्हूण अवघड जाता. आमकां संदी फावो जाता तेन्ना आमी ती सोडल्या. आयज बाबडीनो, ह्या मिसाचो फळ आमच्या जिवितान तांची काळजी घेवंक आमकां आदार मागतना आयच्या देवाचे उतराचेर आमी नियाळ करुया. आयचे पयले वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वयले आमी आयकला. आनी इसायास प्रवादी बाबडीनो जेरुजाल्याच्या देव मंदिरा विशीं हे बाकी तो करता आनी म्हणटा, सगळीं राष्ट्रां थंयसर एकठांय जातली. कसल्या वेळार जेन्ना सोडवणार येतलो तेन्ना ते आमचे शार जातले म्हूण तो आमकां उगडास करता. बाबडीनो, जुदेवांक जेरुजाले शार आनी जेरुजाल्याच्या शारांत आसलेले देव मंदिर देवाच्या आसण्याची खात्री तांकां अबाउट द प्रेझन्स ऑफ गॉड इन द्या मिड्स. आनी बाबडीनो, जेन्ना देवाचे आसणे तांचे मदें आसा, ही पेकोवणी हे बरेपण ती अणभवतली, शांती समाधान ती अणभवतली, अशें इसायास प्रवादी बाकीत करता. आमच्या जिवितांत बाबडीनो, जेन्ना आमी आमच्या पिडेंत आसलेल्या भावा भयणांची आमी सेवा करता, आमच्या पिडेंत आसलेल्या भावा भयणां सोबे आमी सोंसणिकायेंत वागता, आमच्या पिडेंत आसलेल्या भावा भयणां सोबे बाबडीनो आमी हुस्को दाखयता आनी भायर वचून आमी तांची सेवा करता तेन्ना तांच्या जिवितांत भावा भयणांनो आमी देवाचे आसणे तांकां अणभवूंक पावयता. हो पयलो संदेश आयच्या पयल्या वाचपांतलो. शुभ वर्तमानांत एका शोधपोतीची खबर आमकां मेळटा. रोमकार तो, एक विदेशी तो, आनी बाबडीनो तो जेजू मुखार एक मागणें घेवन येता. आनी कोणा पासत तो मागता? न्हय आपल्या घरच्या कुटुंबाच्या वांगड्या पासत, न्हय आपल्या सांगात्या पासत, पूण आपल्या चाकरा पासत तो मागता. बाबडीनो, त्या काळार चाकरांक समाजांत मान नासलो, एक वस्त कशी तांकां लेखताली. आनी ह्या शोधपोतीक कसलेच हें नासलें. देर वॉज नो कंपल्शन ऑन हिम टू प्रे फॉर हिम. तरी पूण बाबडीनो, हो शोधपोती आपल्या चाकरा पासत विनोती करूंक जेजू मुखार खालतिकायन येता. आनी ह्या शोधपोतीच्या ह्या व्हडा भावार्था खातीर जेजू ताच्या चाकराक बरो करता. आयज ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळटना आमच्या जिविताक कसलो संदेश घेवन वचुया. तिनूच कल्पना आयज आमच्या जिविताक आमी घेवन व्हरुया. पयले स्वातेर बाबडीनो, आमची पिडेंत आसलेली भावा भयणां आपल्या जिवितांत पेकोवणी अणभवतली जाल्यार तुजे आनी म्हजे आसणे तांच्या जिवितांत पेकोवणी हाडटले जावन दी. लेट आवर प्रेझन्स इन द्या लायव्स बी अ मिन्स ऑफ हिलींग फॉर देम. आमी जेन्ना तांचे सांगता वेळ साता, तांची खबर आमी घेता, तांची निगा आमी घेता, तांची सेवा आमी करता तेन्ना बाबडीनो आमचे आसणे तांकां पेकोवणी हाडटले जावन दी. आयज बाबडीनो, आमच्या जिवितांत भितर सरून आमकांच विचारुया, म्हजे आसणे आमच्या पिडेंत आसलेल्या भावा भयणांक पेकोवणी हाडटा वो तांचे जिवीत अदीक अवघड करता काय? इज माय प्रेझन्स ब्रिंगींग हिलींग इन द लायफ ऑफ द सीक, ओ इज माय प्रेझन्स मेकिंग द्या कंडिशन वर्स? आयज आमचे आसणे उदेशी आमी तांच्या जिवितांत देवाची पेकोवणी हाडूंक वावरुया.
दुसरे स्वातेर बाबा भयणानो आमकां जेन्ना आमी पिडेंत आसा तेन्ना जायत्यांनी आमची सेवा केल्या आनी जेन्ना आमी पिडेंत आसा आमची ही अपेक्षा दुसऱ्यांनी आमची सेवा करूंक दुसऱ्यांनी आमकां आदार दिवंक तेच भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना आमी बरी जाता दुसऱ्यांक सोबे होच बरेपण जे आमी दुसऱ्या कडेन घेतला तो आमी दुसऱ्यांक वांटूंक वावरुया द सायकल ऑफ गुडनस जाणे दुसऱ्यान म्हजें सोबें बरें केलां तें हांव बरी जातोच हांव दुसऱ्या सोबें दुसरी म्हजी भावा भयणां पिडेंत आसात तांचें सोबें दाखोवंक विसरचें न्हय आनी तिसरे स्वातेर भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक देवान एक व्हडलें हातयार दिला दुसऱ्यांच्या जिवितान पेकोवणी हाडटली वी आर ऑल कॉल्ड टू बी हिलर्स ऑफ वन अनदर आनी कशें तें आमी करूंक जाता हो शोधपोती आमकां देख जाता जेजू मुखार तो आपले पिडेंत आसलेल्या चाकरा पासत मागता जेन्ना आमी आमच्या पिडेंत आसलेल्या भावा भयणां सोबे मागता तेन्ना आमच्या भावार्थांतल्यान तांच्या जिवितान पेकोवणी फावो जाता आयज ह्या जाग्यार आमी आसा तेन्ना न्हूच फकत आमचेच गोरचे पासत न्हूच फकत आमचेच मागणे आमी देवा मुखार दवरुया पूण आमी उगडास करुया आमच्या पिडेंत आसलेल्या भावा भयणांचोय तांचे पासत आमी मागुया आनी आमच्या भावार्थाक लागून आमी केल्ल्या मागण्या खातीर आमी केल्ल्या त्याग आनी सॅक्रिफिसांतल्यान दुसऱ्यांच्या जिवितान आमच्यान पेकोवणी हाडूंक जाता तोच जेजू जो सगल्यांक पेकोवणी फावो करता तो थोड्याच वेळार ह्या आल्तारार हाजीर जातलो कोमियावांत आमी ताका शेवतल्या आमकां सगल्यांक ताच्या पेकोवणेची गरज तीच पेकोवणी आमी आमच्या जिवितांत त्या मिसा भेटेन अणभवून आमी केल्ल्या सेवेंतल्यान दुसऱ्यांक ती वांटूंक आमकां कृपा आनी आदार मागुया उभी रावुया आनी ह्या वेळार आमची मागणी आमी बापाक उबारुया धोर्मीक फुडाऱ्यांनी पिडेस्तां सोबें आपलो हुस्को दाखोवन जेजू खोऱ्या गोवल्या भाशेन सदांच ताचे सेवेक आयते जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया मोगाल बापा दया दिश्ट आमचेर घाल विस्वासान केले आमचे मागणे राजकी फुडाऱ्यांनी पिडेस्तांक बऱ्याक पडटल्यो भलायकी विष्णूच्यो येवजण्यो चालीक लावन ते खरे समाज सेवक जावंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया मोगाल बापा दया दिश्ट आमचेर घाल विस्वासान केले आमचे मागणे दोतोर नर्सीनी खऱ्या मनान पिडेस्तांचो इलाज आनी काळजी घेवंक आनी ह्या वरवीं पेकोवणी हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया मोगाल बापा दया दिश्ट आमचेर घाल विस्वासान केले आमचे मागणे आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या पिडेस्ता सोबें तामोन आसतना सेवा अर्पण करून आमी जेजू आनी बागयोंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन वावरूंक आमकां बापाची मजत मागुया मोगाल बापा दया दिश्ट
आमचेर घाल विस्वासान केले आमचे मागणे बोदयाळ बापा ही काय आमची मागणी आमी तुज्या मुखार दवरल्यांत आमच्या काळजांत आसलोली मागणी तुका सगळी थावी तांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुजी पेकोवणी आमी आमच्या जिवितांत आनी आमचे उद्देशीन दुसऱ्यांच्या जिवितांत फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं उभी रावुया म्हज्या भावा भयणांनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दबाक सोडवेस्पोर मानून घेवं सोर्गीच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका वंपून दिता ती तूं दोयेन मानून घे तांचे वरवीं तुजी खोरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सोर्वेस्पराक उबारता सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सोर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मुनशेपण घेवन पयले पावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासयलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता
खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जाता. नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट गावून परगटुया. तुझे मरण आमी समरता. सोम्या जेजू तुझे पुनर्जीवन परगटा. सोम्या जेजू तुझ्या येण्यान आमी उद्वेगता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गोडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती, तिच्या पती भाग्यवंत जुझे, भाग्यवंत धर्मदूतां, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आनी सरकारी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटली. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटलो गिरायक आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस,
आनी आमकां ताळणे पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी सुम्याक म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावून कुमन्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाउतिज्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
पडलोलो तुझे सुगून तुझी उमेद काय घेऊन ये जेसू कुडीत कापसात मोच्या तुझे सुगून तुझी उमेद काय घेऊन ये जेसू कुडीत कापसात मोच्या Porque Jesus conformou con Isaio Ebo Paka Cheko Paka Futla Seba Maka Hatlai Ibol Kolundovo Paka Cheko Paka Futla Seba Makahatlay Ibol Kolundovo जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत अथीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता तुझ्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नावी. मातशें बसूया. आयची मिसाची भेट समोरबलोल्या पाद्र एल्रोय डागामा ताका आनी सहो बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पोंगोडाकूय आमी दिनवासता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेच्या दाखोवणेच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे पुरी. सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेलें आसा, थंय वचून तें करूं येता. आयज